काल ऑनरेबल चर्चिल अलेमान म्हणलेले आपल्याक सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीचे लेटर जाय म्हणून. आय वॉन्ट टू प्लेस द लेटर ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. नाही पयलींच मेळ्ळा आमी टेंडर करच्या पयलींच मेळ्ळा. कोलवा बरें ब्युटिफिकेशन करपाचें केलां आमी, बेणावली बरें करपाचें केलां, पण तुमचो आदार तुमचो सपोर्ट त्या बाबतींत जाय आनी ते तुमचे भितर. आतां आमच्या चीफ मिनिस्टरान पर्सनल म्हाका सांगलें की ताका आमी हेल्प करया म्हणून, कारण तेजी एकच ताका हो क्लब उरलो चर्चिल, बाकी सगळे गेले. या तशेंच तुका ग्रावंडूय दिवपाचो आमचो प्रयत्न आनी तें जाल्लें आहा डिसिजन. ग्रावंडूय तुका दिवपाचें जाला, कर प्लेयरान बरें. थँक्यू. कळ्ळें तुका, ग्रावंडूय केपें तुका आमी दिवपाचें करता. मुगेले हे दुबाव सा क्लियर जावपा जाय मू सावथ गोवाचे आमी लोकाले की सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीन जी लेटर दिल्ली की हो एअरपोर्ट येयला तो एअरपोर्ट बंद जातलो, ती लेटर म्हाका जाय की तोवूय एअरपोर्ट फंक्शन जातलो. आनी म्हाका मुखेलमंत्रीन जो प्रेजेंट मुखेलमंत्री आहा डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो ऑनरेबल मुखेलमंत्री बाब पारीकार, ताणें म्हाका उतर दिलें पयर दिसाक ते डिबेटीचेर की पण तुका ती लेटर हाडून दिता म्हूण. आनी ती लेटर म्हाका आयज ताणें हाडून दिल्या सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीची. ती पळय लेटर हांव तुमकां सगळ्यांक कॉपी दिता. आनी ही लेटर आज दिली म्हणटकूच हेजेर म्हाका कन्फर्म जाता की दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले म्हणून. जेन्ना म्हाका टुरिझम मिनिस्टरान उतर दिलें जे हांवें इतले प्रपोजल घातल्या त्या प्रपोजल तुगे आपण सगळे करून दिता म्हणून. आनी म्हाका दिसता हांव जे कोलवा बीच म्हणाका, बेनावली बीच म्हणाका, वारका बीच म्हणाका, हे सगळे बिचीर जे कितें प्रॉब्लेम आहा जे पळय कितें डेव्हलप करपा जाय ते म्हाका फूल सपोर्ट आहा म्हणून काल टुरिझम मिनिस्टरान उतर दिलें हावजांत.